मलिक राज्यपालांनी जो स्टेटमेंट केला त्याच्यावर एक इनिशिएटिव्ह राज्यपालान जो स्टेटमेंट केला तो पूर्णपणे चुकीचो आसा आणि तो सुद्धा राजकीय विचारांनी प्रवृत्त केल्लो आसा। पहिली गजाल म्हणल्यार उदोळ हांवें जशें म्हटलां की राज्यपालाचें पद घटनात्मक आसा आनी ताका एक वेगळे एथिक्स आनी प्रॉपरायटी लागता आसा, त्या हातूंत भितरच ताणें वागचें पडटा। समजा त्या वेळाचेर खंयची तरी फायल तुका आयली, खंयची तरी तुका समजा सौदा आयला, काश्मीराच्या बद्दलूय उलयलां, कळ्ळें न्ही, जाल्यार त्या वेळाचेर ती फायल तूं थंयचे थंय रिजेक्ट कर। त्या फायलीन तुका कितें वायट लागला, ह्या खातीरच तर निवडून दिल्लें सरकार आसता, ह्या खातीरच जर अपॉइंट केल्लो मनीस आसता, तो थंय रक्षक म्हणून बशिल्लो आसता। त्या वेळाचेर तुमी ती फायल कितें केली, त्या वेळाचेर त्या मुख्यमंत्र्याक आपोवप ही चुकीची आसा। त्या वेळाचेर ताका ताकीद दिवप किंवा मंत्र दिवप हें काम राज्यपाल करता, म्हणून तो घटनात्मक पद तुमकां खुबश्या वर्सांनी याद जाली। हांगासरल्यान तुमी वतगीर हांगासर दुसरे गव्हर्नर आयले होशियारी, आता तिसरे गव्हर्नर आयले असा पिल्ले, अचानक सरकार भ्रष्टाचारी जालें, अचानक करप्शनाची याद आयली, इतले वेळ कोणें टेप मारिल्ली तोंडाक। आणि ह्या घटनात्मक पदाचेर बसून जर उलयता त्यापेक्षा एक काम करा, राजिनामो दियात, थंय रिजायन जायात आणि जाय तितले उलयात।